गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार पळयात खबरो विस्तारान। पेडणे पोलिसांनी मंगळारा उसरा हरमला एका रेस्टॉरंटाचेर धाड घालून 40,000 किमतीचो चरस धरलो। पोलिसांनी नेपाळच्या भीम ह्या दुबाविताक अटक केल्या। पेडणेचो पुलीस निरीक्षक जिवबा दळवीन दिल्ले म्हायती प्रमाण खालसावाडा हरमल हांगा एक रेस्टॉरंट आनी हॉटेलांत ड्रग्साचो वापर चलतालो। म्हायती मेळटकच पुलिसांनी एक पथक तयार केले आनी रेस्टॉरंटाचेर धाड घातली। धाडी वेळार ताका 40,000 रुपया किमतीचो चरस मेळ्ळो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365। अरविंद केजरीवालान बेरोजगारीचे संकट काबार करपाची घोषणा करतकच हो प्रश्न फक्त आमीच सोडोवपाक शकतात अशें भाजपान म्हटलां। म्हटल्यार भाजपाचे सरकार फाटल्या 8 वर्सां न्हिदिल्ले काय कितें आपाची फुडारी आतिशीन प्रश्न विचारला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान आपल्या अपयशाचो दोष गोंयकारांच्या माथ्यार मारपाचो भर दिला। गोंयकार तरणाट्यां कुशळटायेचो उणाव दिसून येता अशें आतिशी म्हणटा। भाजपा 2013 सावन सत्तेर आसा, मागीर भाजपा सरकारान कुशळटाय प्रशिक्षणा खातीर कितें केलें असो प्रस्न विचारतना देव पासून गोंयकारांक नोकऱ्यो दिवपाक शकना हे प्रमोद सावंतान केल्ले वक्तव्य आतिशीन याद करून दिले। दिल्लीत आपाचें कुशळटाय विद्यापीठ आसा, अशे तरेचे विद्यापीठ गोंयानय सुरू करतले। तातूंतल्यान 1 लाख तरणाट्यांक नोकऱ्यो मेळटल्यो अशें आतिशीन सांगलें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा आए थे और उन्होंने गोवा के लोगों के लिए, खास करके गोवा के यूथ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स करी। कल अरविंद केजरीवाल ने गोवा के लोगों को अपनी दूसरी गारंटी गोवा के लोगों के सामने रखी और गोवा के युवाओं की यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसको लेके अरविंद केजरीवाल ने अपनी गारंटी रखी। ये किस लिए ज़रूरी था? ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि गोवा के यूथ की ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। गोवा के यूथ स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं और उसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिलती। और यही कारण है कि गोवा के यूथ को ज़्यादातर अपनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद गोवा छोड़ना पड़ता है, गोवा से बाहर जाके नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं क्योंकि गोवा में कोई भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं हुई। दूसरी तरफ गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को मिलती हैं जिनकी जान पहचान होती है, मंत्रियों से, एमएलए से, या जो पैसा दे सकते हैं। करप्शन होता है गवर्नमेंट जॉब्स में। तो कल अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े प्रॉमिसेस किए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी होगी। दूसरी बात, उन्होंने ये बहुत बड़ा प्रॉमिस किया जो गोवा के यूथ के लिए और गोवा की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर परिवार में एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तीसरी बात, जब तक हर परिवार के एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल जाती है तब तक 3,000 रुपये महीने उनके परिवार को दिए जाएंगे जब तक नौकरियां नहीं मिलती। चौथी और बहुत ज़रूरी गारंटी ये है कि इवन प्राइवेट जॉब्स में जो गोवा के लोग हैं, जो गोवा के रहने वाले हैं, उनको 80% रिजर्वेशन दिया जाएगा। गोवा के लोगों के लिए अनएम्प्लॉयमेंट पिछले 1.5 साल में कोविड पैंडेमिक में और भी ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि टूरिज़्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है गोवा में एम्प्लॉयमेंट देने वाली, लेकिन पैंडेमिक की वजह से, टूरिज़्म बंद होने की वजह से बहुत सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की नौकरियां गई हैं। माइनिंग बंद होने से हज़ारों लोगों की नौकरियां गई हैं। एंड इन दोनों सेक्टर्स में अरविंद केजरीवाल ने गारंटी किया है कि जब तक टूरिज़्म और माइनिंग दोनों रिन्यू नहीं हो जाता, जो व्यक्ति इन सेक्टर्स में काम कर रहे थे उनको 5,000 रुपये महीने दिए जाएंगे। फाइनली अरविंद केजरीवाल ने प्रॉमिस किया है, उन्होंने ये गारंटी दी है कि दिल्ली में एक हमने स्किल यूनिवर्सिटी खोली है और उसी तरह से गोवा में हम एक स्किल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने ये इतने बड़े और इम्पॉर्टेंट प्रॉमिसेस किए तो बीजेपी वालों का गुस्सा, बीजेपी वालों की छटपटाहट, बीजेपी वालों की फ्रस्ट्रेशन आज सामने निकल के आ गई। आज बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और ये कहा कि अरविंद केजरीवाल गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या नहीं सुलझा सकते। तो मेरा बीजेपी वालों से सवाल है कि अगर अरविंद केजरीवाल, आप कह रहे हो कि गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं सुधार सकते, अगर बीजेपी सुधार सकती है तो आपने पिछले 10 साल से क्या किया है? कोई बीजेपी की सरकार आज तो बनी नहीं है। इतने सालों से बीजेपी की सरकार गोवा में है, तो आज क्यों गोवा में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है? क्यों गोवा में इतनी बेरोजगारी है?
आप बीजेपी के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी को देखिए, वो हर इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। उन्होंने जिला परिषद के इलेक्शन, ZP इलेक्शन से पहले भी ये कहा कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। कहाँ है वो नौकरियां? उसके बाद वही वादा उन्होंने 2 महीने पहले फिर से रिपीट किया कि हम 10,000 सरकारी नौकरियां देंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दामू नायक जी ने कहा था कि हम बोलते नहीं हैं, हम करते हैं। तो मेरा उनसे ये सवाल है कि क्या करा आपने? कहाँ हैं वो 10,000 नौकरियां? कहाँ हैं वो 10,000 लोग जिनको अपेरेंटली आपने नौकरियां देनी थी? और ये मत भूलिए, ये वही प्रमोद सावंत हैं जिन्होंने कहा कि गोवा के लड़के लड़कियां, गोवा के यूथ के पास इसलिए नौकरियां नहीं हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं हैं। और उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेने के बजाय ये कहा कि गोवा के यूथ को अगर नौकरियां देनी है तो भगवान को उतर के आना पड़ेगा, तभी गोवा के लोगों को, गोवा के यूथ को नौकरियां मिलेंगी। मैं प्रमोद सावंत जी को कहना चाहूँगी कि भगवान को उतर के नहीं आना पड़ेगा। गोवा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो गोवा के सब युवाओं को, हर परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। राज्यातलो खण प्रश्न फकत भाजपा आणि काँग्रेसीन तयार केला। ह्या खण पिडेस्तांच्यो समस्या जाणून घेवपाक भाजपान कितें केलें अशें ती विचारता। सरकारान टॅक्सीकार, हॉटेल कर्मचारी, बस धनी हांकां मजत पॅकेज कित्याक जाहीर करूंक ना असो प्रश्न तिने उपस्थित केला। क्योंकि आज अगर गोवा की इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गोवा की अनएम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो वो गोवा के पॉलिटिशियंस हैं। आज क्यों गोवा की इकोनॉमी इतने डेफिसिट में चलती है? क्यों गोवा की इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं हुआ है? ऐसा क्या है जो गोवा में नहीं है? जितने नेचुरल रिसोर्सेज गोवा में हैं, मुझे लगता है कि देश के किसी हिस्से में नहीं होंगे, लेकिन क्यों उन नेचुरल रिसोर्सेज से आने वाली इनकम को गोवा के लोगों को के लिए यूज़ नहीं किया गया? इसलिए क्योंकि जो गोवा की राजनीति में भ्रष्टाचार है, उससे गोवा के नेता अपनी जेब भर रहे हैं, अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं, लेकिन गोवा के युवाओं के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। मैं बीजेपी से पूछना चाहूँगी कि आज आप कह रहे हैं कि हम माइनिंग की समस्याएं सुलझाएंगे, हम एक माइनिंग की कॉरपोरेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी तक आपने ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जिनका रोजगार माइनिंग की वजह से चला गया है? मैं बीजेपी से ये पूछना चाहूँगी कि आज तक पिछले 1.5 साल में, जब से कोविड पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म की इंडस्ट्री ठप है, जहाँ पे हज़ारों लोगों के रोज़गार, हज़ारों लोगों के बिजनेसेस छोटे बड़े बंद पड़े हैं, जिन लोगों की लाइवलीहुड पर टूरिज्म ख़त्म होने की वजह से, टूरिज्म डाउन होने की वजह से जिनके लाइवलीहुड ख़त्म हो गए हैं, उनके लिए गोवा की सरकार ने पिछले 1.5 साल में क्या किया है? दामू नायक जी कहते हैं कि दिल्ली में बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, कि दिल्ली का उस वजह से बजट ज़्यादा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से कम थोड़ा पढ़ लिख के आ जाएं। दिल्ली ही एक इकलौता ऐसा राज्य है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट से 1 पैसा नहीं मिलता है। दिल्ली का पूरा बजट दिल्ली के ही रेवेन्यू से आता है। आज अगर आप गोवा को देखिए, गोवा का 21,000 करोड़ का बजट है और गोवा हमेशा एक बजट डेफिसिट में रहती है, हमेशा एक घाटे की सरकार चलती है। गोवा का ये हाल है कि गोवा की सरकार को अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने के लिए तक लोन लेना पड़ता है। दूसरी तरफ आप दिल्ली की सरकार को देखिए, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी तो दिल्ली में हज़ारों करोड़ का बजट डेफिसिट था। आज अगर आप दिल्ली की सरकार को देखिए, और ये मैं नहीं कह रही, ये CAG कहता है कि पूरे देश में अगर कोई एक सरकार है जिसमें बजट डेफिसिट नहीं है, जो घाटे में नहीं चल रही है, वो दिल्ली सरकार है। दिल्ली सरकार मुनाफे में चलती है, उसके पास एक बजट सरप्लस है। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख। कंत्राटदारान बांदकाम अर्देकुटे केल्ल्यान वास्को बस स्टँडाचें काम आडखून पडलां। फायलिंगेचें उरिल्लें काम बेगीनच चालू करून बस स्टँडाचें बांदकाम जाता तितल्या बेगीन पुराय करतले, वास्कोचो आमदार आनी कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस आल्मेदान सांगलें। कदंबाच्या वास्को डेपोच्या क्लिनर आणि चालकाच्या भोवमान सुवाळ्यात कार्लोस आल्मेदा उलयतालो।
पळया तो कितें म्हणटा तो. भास्कर म्हणून आणि चेअरमॅन कदंबा म्हणून पूण आखे 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 खूब गोवा चले प्रावड आहे आणि कितें जालें म्हणपाक आमच्या स्टाफान कितें काम केलें बरें काम केलें लोक एप्रिशिएट करता आमच्या स्टाफाक कदंबा स्टाफ आनी आमचो स्टाफ बरो काम करता. सर वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल कितें सांग सोदता तूं? वास्कोच्या बस स्टँड फायलींग काम जालें भितर आतां म्हाका ड्रायव्हर हाडून पडटा ड्रायव्हिंग करपाक मातयेन भितर तर लोकांक दाखोवपाक कोण येताय ड्रायव्हर उदकान ड्रायव्हिंग करता ड्रायव्हर हाडून पण मातयेन ड्रायव्हिंग करपाक टू शो हाव डीप दे वर्क. सर कितें दिसता कॉन्ट्रॅक्टरा खातीर काम उरलां एक्झॅक्ट कितें आहा तें लोकांक कळपाक जाय. ते पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर पेमेंट मायज पावलो 4 कोटी मायज पावलो कॉन्ट्रॅक्टर एज ऑफ टुडे. आतां तो डिस्प्युटींग वॉन्ट टू कोर्ट आय लास्ट वीक कित्याक आमी आतां पगलो करता. सो टील दॅट नाव नेक्स्ट कितें अशें तुमी रिपेर वर्क बी करतले अशें? ते रिपेर वी वील सी दॅट ऑल दीस पॉलिसी स्टार रोड जाता एट लीस्ट दॅट वील डू बाय डिसेंबर. पयलीं सुद्दां आमी ह्या कार्यक्रम जो केलो पळय सत्कार केलो दोग जाणांचो हे आमच्या चेअरमॅनान केलो आनी हेही फक्त आख्ख्या गोंयकारांक मॅसेज वचपाक आनी आमचे जे कदंबाचे बाकीचे कर्मचारी आहा पळय तांकां एक प्रोत्साहन मेळपाक लागून आमी तांचो सत्कार केलेलो आसा. तेंच्यांनी जी एक ते फेलिसिटेट केला तेंच्यांनी जे गोल्ड ऑर्नमेंट जो 1.5 लाखाचे रिटर्न केलेले आसा ही मॅसेज आख्खे गोंयभर देशभर गेल्लेली आसा. हितून जे आमचे लोक जे पॅसेंजर्स भोंवता ट्रॅव्हल करता पळय तेंच्यांनी बेजिचक म्हणजे आपले कितें म्हणजे कितले म्हारग आपले ऑर्नमेंट्स घेवन सुद्दां गेले आनी समज सांडले जाल्यार कांय चिंता काय व्यक्त करपाची ना कित्याक हांगा कितें सांडलें जाल्यार मेळपाक. वास्कोच्या बस स्टँडा बद्दल जायते लोक रस्त्यार देंवतात कितें तुमी कितें सांग सोदता खरी परिस्थिती कितें आहा? वास्कोक लागून जायते लोक रस्त्यार देंवता हे तुमी म्हणटा पूण वास्कोक लागून जायते लिडर एक क्वचित 1-2 लिडर एका उलयता क्रिटिसायज करता ते बी इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून. सांगचें म्हटल्यार आमच्या वास्कोच्या आमदाराक जो फर्स्ट तेजो ड्रीम प्रोजेक्ट आसा तो वास्को कदंबा बस स्टँड करपाचो आनी तेणी केलो स्टार्ट केलें आनी फर्स्ट फावंडेशन सुद्दां घातलें आनी काम स्टार्ट केलें. म्हाका सांग त्या आमदाराक हो प्रोजेक्ट जावपाचो नाका असो आसा सगळे वास्कोकारांक त्रासान घालपाक जाय असो इनकम्प्लीट असो तेजे विचार आसा काय कितें ही सगळी विवेक गजाल आसा. खरोखर सांगचें म्हटल्यार हेच्या फाटल्यान डिफरंट हेतू आसा. हो जो प्रोजेक्ट आसा पळय तशें तर आमचें दुर्दैव वास्कोकारांचें दुर्दैव आमच्या चेअरमॅनाचें दुर्दैव किंवा जो प्रोजेक्ट जो गावला पळय जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तो बँकाक कॉन्ट्रॅक्टर गावलेलो आसा. हाका हांव गव्हर्मेंटाक सप्लेन करिना म्हाका खबर आसा मनोहरबाईन जेन्ना कितलो एफर्ट घातलेलो आसलो ताका फूल एडवान्स पयशे दिल्लेले आसलेले मोबिलायजेशन एमावंट दिल्लो आसा. जो मोबिलायजेशन एमावंट एक कंपनीक दिल्लो पळय तो फूल NPA अकाउंटान गेल्लो आसा. हेचो आमचो कांयच ना तरी सुद्दां आमच्या चेअरमॅनान जो 17-18 मिटींग घेवन आतांच्या चीफ मिनिस्टरा वांगडा सुद्दां मिटींग घेवन आयज तो जो 80% पायलींग केला. आमचो जो कदंबाचो प्रोजेक्ट आहा तो 100 कोटीचो प्रोजेक्ट आसा पायलिंगेक आहा ते 20 कोटीचे भितरले 80% आमचे पायलींग जाल्लेले आसा. आनी आमकां हे पायलींग समज कंप्लीट जाल्या हार्डली 6 म्हयन्या पुरो आमकां ते 1 वरास पुरो आमकां वयले पळय काडपाक फक्त पायलींग करपाक त्रास जाता. दीपक बाब हो बाकीचो जो रिमेनिंग जो पार्ट आहा तो रिपेरिंग जातलो थोड्या दिसांनी ऑलरेडी आमच्या चेअरमॅनान नोट पुटअप केला आनी आमचो PWD मिनिस्टर पावसकर तेणी सांगला आपूण प्रायोरिटीचे म्हाका दिसता हो पावस सोंपता की रोखडेंच आमचें काम स्टार्ट जातलें. हो जो जितलो रोड तुमी पळयता पळय तो जो मेन आमचो बस स्टँड स्टार्ट जायना हांगा हो जो रोड आसा तो फूल हॉट मिक्स जातलो आनी हांगा लोकांक जे त्रास सद्या जाता पळय ते येता ते. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सरकाराक पुराय मिटरा सकट डेटा चार्ज आनी रिचार्ज सुविधा टॅक्सीकारांक फुकट दिता. ताचें मोल 11,234 पावता. टॅक्सीकारांनी पयलीं पयशे फारीक करचे त्या उपरांत एक फॉर्म भरले उपरांत हे पयशे तांच्या अकावंटात पावतले येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगले. परत परत कोर्टान वचूं नाकात कोर्ट आयकपाचे मनस्थितीत ना माविनान टॅक्सीकारांक आवाहन केलां. महामारीच्या काळात धंदो बंद पडिल्ल्यान टॅक्सी मिटराची पुराय रक्कम सरकारान फारीक करची अशी टॅक्सीकारांची मागणी आशिल्ली. पूण मिटर जेन्ना सक्तीचो केलो तेन्ना मिटर फुकटच आसलो. पयली खेपे मिटराची 50% किंमत मेळटाली उपरांत 50% वर्सां सोंपतात तेन्ना मेळटाली. पयशे फकत मिटराच्या माकराचेच दिताले. आतां मिटराक लागपी हेर गजाली सरकार फुकट दिता माविन म्हणटा. आमी सरकारान ठरयलें की आमी आमच्या टॅक्सी भावांचेर विश्वास दवरतले. आमी फूल एमावंट कॉस्ट ऑफ मिटर प्लस डेटा चार्जीस प्लस रिचार्ज हें सगळें तांकां 11,234 सरकाराक पडटा.
नाल्यार पयले फकत अरावंड 8,000 सुमारान आनी थोडे चिल्लर पडटले ते पडटले कित्याक आमी कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रुमेंट दिताले. आतां आमी फूल एमावंट दिता. आतां फूल एमावंट तांकां कसो मेळटा, तेणी मिटर येयले बसयले तेंचे एकावंटार तो एमावंट क्रेडीट जाता. एक फॉर्म भरले आनी त्यो फॉर्मेलिटीज कंप्लीट केले म्हणटच. आतां आमकां अशें आसा की आमी डायरेक्ट वेंडराचे हातीन आमी पयशे दिवपाक शकना. इट इज एगेन्स्ट द फायनान्शियल रुल्स. तेका लागून तेणी पयले ते फारीक करून ते तेन्ना तेंच्या एकावंटार क्रेडीट जाता. सो आमी दिल्लें उतर आमी पालन केल्लें आसा. म्हाजी अजुनूय विनंती सगळे टॅक्सी भावांक, तेणी पळयला ते 5-5 फावटी कोर्टान गेल्ले आसा, डिफरंट एसोसिएशन. कोर्ट इज नॉट इन अ मूड टू लिसन एंड रायटली सो. दे हॅव टेकन द रायट डिसिजन. गोंयचे टॅक्सीकार टुरिस्टांचे शोशण करतात ही गजाल जगभर फामाद जाल्या. सरकारान टॅक्सीकारांचे सगळे विशय आयकून घेतल्यात. महामारीच्या काळात तांकां सगळ्या बाबतींत सूट लेगीत दिल्ली. सरकार जेन्ना तुमकां इतल्यो सुविधा दिता तेन्ना टॅक्सीवाल्यांनी सरकाराचें मात तरी आयकपाक जाय अशें माविनाचें म्हणणें. बसवाले टॅक्सीकारांची दिशाभूल करतात असो आरोपूय माविनान केला. ट्रान्सपोर्टेशन इन गोवा वीच एवरीबडी टॉक्स अबाउट की गोंयांत सगळे सारके हा टुरिस्ट येता तांकां व्यवस्था जी ट्रान्सपोर्टाची आसा, चड कोण टॅक्सीची जी आसा एक्सप्लॉयटेशन चड जाता म्हूण हे हो विशय इवन इंटरनॅशनली गेल्लो. हांव म्हणना, हांवें सुरवातेकूय म्हणलेलें आसा की सगळे तशें करता म्हूण. थोडे टॅक्सी भाव मेजॉरिटी सारके खरे आनी एम्बेसिडर ऑफ टुरिजम कशें वावरता, बरें ते कार्य करता. आनी इवन अशें सुद्दां उदाहरण आसा, कोणाचे कितें पयशे उरला, बॅग उरला, कोणाची वॉच ते सांडून गेला गाडयेन, वयल्यान तेंचो स्वताचो देस्पेज करून तेणी तें व्हरोन तांकां परत दिल्लें आसा. हेंय म्हाका उदाहरण आसा म्हाजे फुडें. पूण हांवें गेले ते खेपे सांगलां तशें एकदां कितें जाता, एक सुद्दां कुसलेलो आंबो आसल्यार एक बास्केटान आख्खे सगळे मागीर ते कुसतात. सारके वागणूक करून तेणी कॉपरेट करपा जाय एज अ इम्पॉर्टंट स्टेक होल्डर इन द टुरिजम पाय. आतां 27 तारखेर वर्ल्ड टुरिजम डे जावपाचो आसा. सारकें तेणें पालन करपा जाय तेजो. दे आर द एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम. मिसगायड जावन घेवपा जायना. आनी ते हो सरकार असलो आहा की ते सांगता तेणें आयकून घेतलेले आसा. आमी पॅन्डेमीक टायमार तांकां हे वेव केले सगळे टॅक्स भरपाचे, पेनल्टी आमी वेव केली. इवन बसवाले आमी तीच संदी दिली. आनी इवन आतां ते म्हणटाले टील सप्टेंबर एंड सुद्दां एक्सटेंड करपा जाय. हें सगळें जेन्ना आमी तांकां सुविधा दिता तेंचेंय कर्तव्य आसता. सरकाराचें कितें इल्लें तरी आयकनी आनी हायकोर्टाचे आदेश प्रमाणे तरी चला. आमचें आयकना जाल्यार इतलीच म्हाजी तेंचे कडेन. तुमी सगळे जाण मिटर बसया. तुमी पळयला इवन हायकोर्टान कितें आदेश दिला ते. आतां थोडेचशे तांकां मिसगायडींग चालू आसा. जे केन्ना टॅक्सी भावां बरोबर नासले, जे टॅक्सी धंद्यानूच नासले, दे आर नॉट स्टेक होल्डर्स इन टॅक्सी बिजनस एट ऑल. ते बस चलयताले. बस ओनर्स असोसिएशनान थोडे लोक आशिल्ले. आतां ते सडनली हितून घुसला आनी आमचे भावांक कन्फ्यूज करता. कन्फ्यूज करून 5 खेपे ते कोर्टान गेले. कोर्टान वयल्यान आनीक पाटी बोडी मारली. अशें करून घेनाका स्थिती. आमी फुल्ली कॉपरेट करता. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 30 नोव्हेंबरा मेरेन 10,000 नोकऱ्यो दिवपाचें उतर दिला जाल्यार तो नोकऱ्यो दितलोच. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन विश्वास उक्तायला. पूण केजरीवालान सांगिल्ल्या प्रमाण प्रत्येक घरात एक नोकरी शक्यच ना. दिल्ली जाणी कोविडाचो सत्यानाश केला तो गोंयांत येवन आमकां कोविडाचें मॅनेजमेंट शिकोवंक सोदता असो प्रश्न राणेन विचारला. दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान हालींच गोंयां येवन कांय आश्वासनां दिल्ली. ताचेर विश्वजीत राणेन प्रतिक्रिया दिली. तो म्हणटा जी आश्वासनां पूर्ण करप शक्यच ना ती दिवप चुकीचें. नोकऱ्यांचें उतर जर आपोआले दितात जाल्यार ताचे आदीं पायाभूत सुविधा तयार जावपाक नाका. ताणें आम आदमी पार्टीचो सर्वे सर्वा केजरीवालाकच प्रश्न विचारलो. ज्या मनशांनी सांगलें की प्रत्येक घरान आपूण रोजगार दिता तुका खरें दिसता हे शक्य खंयचे बेश्टे घोशणा करपाक तेजे म्हाका प्लॅन ऑफ एक्शन दियात. प्लॅन ऑफ एक्शन दियात. कशें तुमी करतले बेश्टे घोशणा दिवपाक खंयच्यान तुमी करतले कशें करतले. आयक सायबा, एक म्हणजे हांव प्रेसाच्या भावाक सांगूंक सोदतां जॉब दिवंक जाय जाल्यार वास्तू उबे करचे पडटा. IRBचे बॅटेलियन पुलीस घेवंक जाय, IRBचे नवें बॅटेलियन तयार करचें पडटा.
सगळे कडेन जे खंय लागता लोक वेकन्सी कितें एसेसमेंट करून गोंया राज्यांत आयजच्या दिसा हे 10,000 जाल्यार म्हाका दिसना फुडल्या वर्सभरान आनी कोण घेवंक शकतले. कोण येता मता खातीर कितेंय घोशणा केली आनी कितेंय सांगलें लोकांक अट्रॅक्शन करपाक, तशें कांय गोंयांत जायना. गोंयचो लोक बरो जागृत आहा, लोकांक खबर आहा कोण काम करता कोण काम करिना. आनी म्हाका खात्री आहा की मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला की 10,000 नोकऱ्यो दितले, म्हाका खात्री आहा की ते नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं, कारण तेंचेर बी प्रेशर आहा, आमी सगळे आहा. आमकां बी जाय की संद्यो भुरग्यांक तयार जाल्ले जाय, तरेतरेचे एक्टिविटीज डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट रिक्रुटमेंटाचेर भर आसतले सरकाराचे. आनी मुख्यमंत्रीन जे शब्द दिला म्हाका खात्री आहा ते पाळटले आनी नोव्हेंबराचे 30 तारखे पयलीं इलेक्शना पयलीं जे कितें शब्द सरकारान दिला ते पूर्ण करता. आयज आमी पळयता जायते लोक दिल्लीच्यान येता, घोशणा करता, ते घोशणा करत रावन दी. आमी घोशणा करिना, आमी काम करता. कितें ना जाता, कितें जावं शकना तसले बी घोशणा करता. लास्टाक गोंयची जनता बरी जागृत आहा. आमी जें कितें केलां आरोग्य क्षेत्रांत, इन्फ्रास्ट्रक्चर जें केलां, कोविडाक आमी जे टक्कर दिले, ज्या लोकांनी कोविडाचो सत्यानाश केलो दिल्ली, ते लोक आयज आमकां येवन शिकयता की आमी कोवीड कशें सांबाळपाचें. आयज मुख्यमंत्रीन हांव एक टीम म्हणून आमी काम करता. सगळ्या गोश्टी योग्य तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. केगाच्या व्हेंटिलेटराच्या स्कॅम अहवालाचेर ताणें जाप दिली. I'm not really bothered what CAG in IDC. CAG has not IDC has not replied from 2010. Go and find out what is happening. But what I'm trying to tell you is that just because CAG draws your attention, we are capable to answer the queries and the para. And already our department is answering. Just because the para is it just doesn't. See, I am one fellow who defies all logic. Just because if something is being done for the benefit of society, I will stand by that decision. I will not get scared because CAG or BAG or any G. You have to first see what is the objective. What is the decision that you have taken helps society. If we are giving free medicines to the people of the state of Goa, this is the only state that is giving. Cancer treatment, chemotherapy, everything is being given. If CAG says tomorrow, why? Today, setup, that was, we were earning only 15,000 rupees a month. If we are getting in a year 2 crores of rupees, that also should come on record. You should not only take on record, some statement comes, somebody publishes, it doesn't make any damn difference to my life. Anybody wants to check, they can go and check. But ultimate objective of the individual has to be very crisp and clear what he wants for society, what he wants for the state of Goa. My objective is people of Goa should benefit from government funds. People of Goa benefit from whatever treatment we are giving. That is the objective and will always remain my objective in politics. I don't get scared because some para here or there. Para does not mean, or flagging does not mean that you do not have an opportunity to reply. We will reply and clear it up. म्हापशा स्किल डेव्हलपमेंट सेंटराचे उक्तावण जाले. डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रेन्युअरशिप अँड विप्रो जी हेल्थ केअर आणि डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या जोड पालवान ही कार्यवळ घडोवन हाडली. भलायकी मंत्र्याबरोबर सुवाळ्यात सचिव CR गर्ग, जी विप्रोचो अनुप कुमार, संचालक दीपक देसाई आणि हेर मानेस्तांनी उपस्थिती लायली. मानेस्तांची हस्तुकी उक्तावण जाले. स्ट्रोक येवपी मनशांक ताबडतोब उपचारांची सोय करतले अशें ताणें जाहीर केलें. तुमी जर पळयल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पयलीं 5 वर्सां पयलीं कशी आशिल्ली आनी स्लोली आमी फुडें कशें व्हरत आहा. आनी म्हाका खात्री आहा की फुडले 2-3 म्हयन्यांत हेजें परिवर्तन जातलें. कारण आयज थ्रोम्बोलायसीस आमी जर पेशंटाक करूंक जाय, स्ट्रोक आयल्यार थ्रोम्बोलायसीस हांव करूं शकना अनलेस आय हॅव अ फूल फ्लेज फंक्शनल बरो पैकी डायग्नोस्टीक सेंटर थंय. आमी HLL कडेन टायप करपाचें कॅबिनेटाक प्रपोजल घातल्या, ज्या माध्यमांतल्यान आमी फूल आमचे ते डायग्नोस्टिक्स ते चलयतले. आनी ही आमची एक आशा आहा की कारण केंद्र सरकाराचे ते बॉडी आनी केंद्र सरकारचे आसल्यार ट्रान्सपरन्सी पूर्णपणे आसतली. ह्या हॉस्पिटलांत थ्रोम्बोलायसीस आयज पेशंटाक स्ट्रोक खूब येता. ते आमी ज्या तरेन हांवें स्टेमी प्रोग्राम आनी ट्रायगॉक बरोबर टायप करून आमी कितलेय कार्डियक पेशंटाचें जीवन वाचोवपाचो प्रयत्न केलो. हें आयज निती आयोगान बी ट्रायगॉकाक आयज अवॉर्ड दिल्लो आसा एज अ बेस्ट इनोवेटीव टॅक्नॉलॉजी आदाराचेर. त्याच तरेन पयर तुमी पळयला ते 2D इकोकार्डियोग्राफी ताकाच जॉयन केल्ले आसा. म्हणजे आमकां आनी इन डेप्थ आमी मनशाचें जीवन आमी वाचूं शकता. त्याच बरोबर आयज म्हाका एकूच म्हाजी आशा आहा की ह्या टर्मानूच आमी पेशंट्स जांकां स्ट्रोक येता त्या स्ट्रोक पेशंटाक योग्य ते ट्रिटमेंट गावंक जाय. योग्य ते थंयचे थंय तांकां थ्रोम्बोलायज करपाची गरज आहा. युनिवर्सिटी कडेन मायामी कडेन आमचे करार जावपाचे आहा, पूण कोविडा खातीर तो उरला. ऑलरेडी सगळे एक्सटर्नल अफेर्स मिनिस्ट्रीचे सगळे आमचे हे जाल्ले आसा, अरेंजमेंट जाल्ले आसा. ट्रिटमेंट आमी दिवं शकता, म्हणजे लोकांचें जीवन आमी वाचूं शकता. डॉक्टर सनत आमचो गोवा मेडिकल कॉलेजाचो स्टुडंट डॉक्टर इज ट्रेन्ड अंडर डॉक्टर कारापोरकर नाव फॉर एन्युरिझम. आय एम टेकिंग हिम थ्रू कॅबिनेट डिसिजन विथ द हेल्प ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑन बोर्ड
सो दॅट ही इज एबल टू डील विथ एन्युरिझम स्पेशलाइज्ड इन दॅट. त्याचबरोबर आमी डॉक्टर अमित मायदेवचे प्रपोजल कॅबिनेटाक घेतले फुडले फावट. ही वील बी द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ही वील बी लायक अ कन्सल्टिंग हेड ऑफ डिपार्टमेंट आनी तो ते हेल्प करतलो. आमी ऑलरेडी 3 डॉक्टर घेतल्या. ते सगळे डिपार्टमेंट ऑफ गॅस्ट्रोएंटरोलॉजी सगळे सेटअप करतले. ते पद्मश्री डॉक्टर अमित मायदेव, मुंबय तुमी ग्लोबल हॉस्पिटलान नांव आयकलें आसतलें. खुबशे गोश्टी आयज आमचे गोंयच्यान लोक बॉम्बे वयता प्रोसिजर करपाक. हे सगळे गोश्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान उपलब्ध आसतली. म्हणजे आमकां ह्या तरेचे स्पेशलिस्ट आमी जर टायअप केले आमच्या हॉस्पिटलान तर योग्य तरेची ट्रिटमेंट गोंयचे जनतेक आमी खऱ्या अर्थान जेन्ना म्हणटा प्रजेच्या दारार आरोग्य सेवा व्हरूंक जाय. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच उरतले. हवामानाची काय शिटकावणी ना. हवामान खात्याचो अदमास. जाल्यार अरबी दर्यांत वराक 40 ते 50 किलोमीटर नेटान वारे मारतले. देखून 27 तारखे मेरेन नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्ही. हवामान खात्याची शिटकावणी. आनी ह्याचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. कोरोनाचे फाट भयर घेवया गरजेची जतनाय. म्हळ्यार परत फाल्यां ह्याच वेळार मोग आसचो.